कुर्तरी जिमखानात फुटबॉल सर्तीत धर्मापूर स्पोर्ट्स क्लबाचेर 3-1 गोलांनी जैत जोडले। राया स्पोर्टिंग क्लबान घडून हाडिल्ल्या 50व्या कस्टोडियो स्मारक फुटबॉल सर्तीत कुर्तरी जिमखाना पंगड चॅम्पियन जाले। राया पंचायत खेळा मळार ही सर्त बरीच रंगली। कुर्तरी जिमखाना खातीर जोवेल मार्टिन्स आनी धर्मापूर एससी खातीर लिस्ला कॉस्ता हांनी खेळाच्या पयल्या सत्रात सोपो गोल करपाची संद चुकयली। मॅचीच्या 30व्या मिनटार कुर्तरी जिमखाना खातीर एफेलियो फर्नांडिसान गोल सुरू केलो। 6 मिनटां उपरांत फ्रँकी ऑलिव्हेरान स्पॉट किकाचेर धर्मापूर एससी खातीर बरोबरी केली। कुर्तरी जिमखानाच्या यत्नाक यश आयले। हे फुटबॉल सर्तीत धर्मापूर स्पोर्ट्स क्लबाचेर तांणी 3-1 गोलान जैत मेळयले। विजेते कुर्तरी जिमखाना 1 लाख आनी ट्रॉफी फावो जाली। जाल्यार धर्मापूर स्पोर्ट्स क्लबाक 70,000 आनी ट्रॉफी घेवन समाधान मानचे पडले। पळयात रंगतदार डावपेच। सोबत लोकांक सगळे आमचे आज जागीर आसात रायते लोकांक हांव बरें बेस्ट सांगता। त्याच बरोबर दोनूय टिमी हांव बरी दिता ते जायते टिमी हारोवन ते आतां फायनलाक पावले आसात आनी जशें आमी म्हणटात वेल बेस्ट टीम वीन बरी आसा आमी ताका जिखपाक मागतात। हो टुर्नामेंट सुरू केल्यार जायती 50 पासून वता सांगले भशेन आगे गोंयांत असले टुर्नामेंट एकदम बरें आसा। हे हांव आमच्या लोकांक तेच बरोबर क्लबाचे मेंबर हांव बरी दिता की तांणी आयज पर्यंत हो टुर्नामेंट बरे भशेन घडोवन हाडला आनी सदांच लोक भरपूर येता अनुग्रह जाता। फाटले पावट जेन्ना डेमो इंग्रजी घेता आशिल्लो ताणें म्हणलें हें पळोवपाक मेनी ऑलिंपिक्स दिता ज्या ऑर्गन दिल्या ते आयज पावस ना आनी बरे भशेन खेळपाक मेळ्ळें। तुमकां हांव येदोवतां तो बांदिल्लो आनी आमी मागीर तशे पयशे पडल्यात पूण फाटले पावट 3 वर्सां आमी हांव शेअर घेवन करतालो आनी कांय 25 लाख पास केल्यात मागीर पंजाब लोक आनी आमचे पयशांनी करतात पूण आमकां दूख भोगता। आयज पर्यंत हें करूंक ना पास काडल्यार दिना तेन्ना आमी देवा क्लबाक लोकांक बरी टीम आनी बरी टीम आसली जिखू हें पूण आमी दोन सोबयता। देव बरें करूं। GOA365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली।